भाव भयणीनो, दर एक मनीस ह्या संवसारांत जल्माक येता पळय तेन्ना देव ताका खेरीत मिसांव दिता, कोणाकूच बेश्टो धाडिना. देवा मुखार एक एक मनीस म्हत्वाचो. आमकां घोडे जायतो लोक एकठांय जालो, आमकां लोकांची घोडे पर्वा आसना. सरकाराक घोडे देशांत जायतो लोक आहा, त्या लोकांची घोडे तो बेपर्वा करता. पूण देवा मुखार एक एक मनीस, एक एक जीव म्हत्वाचो. आनी एक एका जिवाक, एक एका मनशाक ह्या संवसारांत येता ताका तो खेरीत मिसांव दिता. आनी तें मिसांव ताणें पाळ्ळें जाल्यार ह्या संवसारांतलेंय जिवीत बरे भशेन चलता, देवाचें राज फुडें वता, तुकाय मान मेवता, देवाकूय उनोद मेवता. बाबडीनो, आजचे आमकां जायते देखावे मेवता. आमी पळयता बागेवन पावलो लागून आमकां सांगता आमी म्हणजे क्रिस्तता हे गुदाडकूड मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. गुडाडकूड म्हणजे आमची तकली जेजू, आनी जेजू बरोबर आमी सगळे सांजे ताच्या एकवटान जिवंक. बाबडीनो, व्हडलें काम खंयचें काय, दुसरें काम खंयचें हें विचारचे बदलेक देवान म्हाका खंयचें काम दिलां हें गरजेचें. थोड्यांक घोडे बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन उदेतीक वचून व्हडलें मिसांव पुरगोटूंक लायलां. दुसऱ्यांक घोडे मार फार पडटा त्या गांवांनी वचून देवाचें राज पुरगोटूंक लायलां. हेरांक घोडे बारगेवन तेरेसीन मिन जेजूस आसचे भशेन आपल्याच कुळान, आपल्याच रुमा भितर रावन देवाचें राज पुरगोटूंक दिलां. आनी तिसरी मनशां आहा जांचे लागीं कांयच करूंक जायना, पूण दीस रात आपणाच्या बाज्जेर रावन आपले कश्ट देवाक भेटयतात, तेंय मिसांव. काय म्हणून सगळीं मिसांवां गरजेचीं. खंयच्या मोलाचें हें विचारचे बदली खंयचें देवान म्हाका दिलां तें गरजेचें आनी तेंच उचारपाचें. आमकां घोडे दिसता ताचे वरवीं आमकां आमचें मिसांव कळटा. जायते फावटी आमी पळयता आपोवण्याचें सातवडें जाता पळय तेन्ना आणे शिकयलें, आणे सांगलें देखून आमकां हें आपोवणें मेवलें अशें आमी म्हणटा. बाबडीनो, आपोवणें म्हणटा ती देवाचो उलो मनशा वरवीं वो वस्तू वरवीं कळीत जाता. जोवाच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता नातानायल, बार्तोलोमेव म्हणटा तो, ताका फेलपाक नातानायल मेवलो आनी सांगूंक लागलो, नातानायल आयकताय तूं, आमकां भासायलो सर्वनार मेवलो, नाजारेचो जेजू. नाजारेताचो जेजू म्हणजे आमचे ताच्या भाशेन कितें, नाजारेताक साने कांय बरें, नाजारेताचें कितें बरें येवपाक जाता. तो म्हणटा यो आनी पळय, हांवें पळयलां ते भाशेन तूं पळय. तो येता, उक्त्या मनाचो तो नातानायल घेता आनी जेजू सशीं येता तेन्ना जेजू पयसूस्तान म्हणटा ताका, वो आसा एक खरो इस्रायलीत जाचे सवय कसलेंच भासकोड पडना. नातानायल हो जाप जाता, हांव जेजूक केन्ना मेळोंक ना, तो म्हाका मेळोंक ना, हांव खरो इस्रायलीत म्हण ताका कशें कळ्ळें. सायबा तूं खंय म्हाका वळखताय. आनी तेन्ना जेजू ताका सांगता हें तें आपोवणें म्हणटा तें, तुका फिलपान आपोवच्या आदीं आंजिराच्या झाडा तोडा आसतना हांवें तुका देखलो. तो थंयसर आंजिराच्या झाडा तोडा बसोन देवाचें उतर आयकोन तो स्वताचो पाटलाव करूंक सोदतालो. तेन्ना जेजून ताची नदर घातली. खरें म्हटल्यार ताका फिलपान आपयलो काय ना, आपयता आसतना जेजून आपयलो, फिलपा वरवीं ताका कळीत जालें. आयज बरी खबर एलिझाबेथीक मेवली आनीक झकारियासाक मेवली. गाब्रियलान दिली काय बरी खबर ना, देवान दिली गाब्रियला वरवीं. जायते आमच्यो मोठवाशी भयणी आसतात, थोड्या फावटी क्लॉयस्टर्नान आतां बंद मोटवान आसता, चिकाली आसता पळय ते भशेन आमी पळयता. थोड्या फावटी ह्या वते भशेन थोड्यांक कडेन बागेवन तेरेसीनाचें जिवीत वाचून तिका मेवल्या. हें जावन आसा उपाय बुलो, पूण सर शेवटाक जेजू एक एका मनशाचेर नदर घालून एक एका मनशाक आपयता. बाबडीनो, हें आमचें आपोवणें, हें ल्हान न्हय, म्हत्वाचें. थोड्यांक तर पाप साहेबाक जावपाक आपयल्या, तेणी पाप साहेबाक जावपाचो आपलें काम शांती पळोवपाय. थोड्यांक तर ऑल्टर बॉयज ऑल्टर गर्ल्स जावपाक देवाची सेवा करूंक लाय, तेणी ते भशेन करपाची. म्हणजे तूं व्हडलो रूख जावपाची गरज ना, कोण व्हडलो रूख जावंक जाय ताका जावं दी, तुका तो धाकटलोच एक रोंपुलो कहो दोंगराच्या कुशीक लायला, थंयसरूच राव, थंयसरूच पाडांगे आनी थंयसरूच फूल दिवपाक जाता तें दी. ही जावपाक जाय आमची चाल.
जायते फावटी आमी आमच्या मनांत येता व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू कर, व्हडल्यो वस्तू म्हणून नाका. आमकां लागून थोडे फावटी एखादा सेलेब्रेशन जाय जाल्यार आमकां गोडें दिसता, हजारांनी लोक हाडलो आनी जायते बरें. आमी पळयता जेजूचे ओपारी कश्यो पळयत्यो, 100 शेडयो आसल्यो, 99 गोठांत आहा, तांचे विशीं तो हुस्को दवरिना, दोत्ता तितलो दवरिना, एक सांडल्या पळय ताका सोदूंक वयता आनी ती मेवतूच खुशाल जायत म्हणटा आनी सांगता 99 म्हाका पळय खुशालकाय दिता सरकाराच्यान, ताच्या परस ही सांडलेली शेडी मेवता भितर. म्हणजे देवा मुखार सांगचें आसा म्हटल्यार ते एक मनीस म्हत्वाचो. कित्याक एक मनीस म्हत्वाचो बाबडीनो? भाग्योन पेद्रो आपणाची चिटीन सांगता, तुमकां म्हणटा भांगार रुपें दिवन विकतें घेवंक ना, तागडेन मोल करपाक जेजूचें अमोलीक रगत हें जावन आसा मोल. भांगार न्हय, रुपें न्हय, लाखांनी कोटींनी पयशे न्हय, बाटां बेसां न्हय, जेजूचें अमोलीक रगत. हेंच हाकाच लागून म्हाका बाबडीनो हें जावन आसा आमचें तुजें आनी म्हजें मोल. हें आमी ओळखून घेवया आनी देवाचें राज फुडें व्हरपाक खंयसरी आसूं. जरी तर तुका व्हडलीं कामां करूंक लायल्या बागेवन फ्रेशर भाशेन तीं करपाचीं, जरी तर बागेवन तेरेजीन म्हणजे ताच्या बरोबर ल्हान करूंक लायल्या तीं करपाचीं, तुका तर पाप साहेब बिस्म साहेब व्हडले व्हडले मनीस जावपाक आपयल्या तीं कामां करपाचीं, तुका तर बेश्ट ऑल्टर बॉय ऑल्टर गर्ल जावन आपयल्या तीं, जरी तर तुका कांयच करूंक जायना, दीस आनी रात बेडार बाज्जेर रावन तुजें मागणें करूंक जाय, तुजें कश्ट देवाक भेटून तें कर. गरजेचें खंयचें सगळें गरजेचें आनी जें पळय उणें मोलाचें पळय दिसता तें अदीक गरजेचें हें मनान दवरुया. बाबडीनो एक मनीस घरांत बँकान काम करता, दुसरो कचेरीनी काम करता, PWDन काम करता, सगळें तीं कामां करिना जाल्यार ती एकूच फामील घोडे उपाशी पडटा. पूण एक शेत काम ती शेतान काम करिना जाल्यार सगळो गांवूच उपाशी पडटा. एक मनीस व्हडलीं भाशणां करून दीस साडटा, ती भाशणां गरजेची ना म्हणना, ती भाशणां करिना जाल्यार ती घोडी ताच्या बरोबर स्टुडंट आहात तांकां घोडी लुकसाण जाता. पूण एक हारवी नुस्तें मारता, तो नुस्तें तर मारिना जाल्यार आख्खो गांव नुस्तें नासतना उपाशी पडटा. म्हत्वाचें आमच्या दोळ्या मुखार कितें? आमच्या दोळ्या मुखार म्हत्वाचें घोडी व्हडलीं लॅक्चरां दिता, व्हडलीं भाशणां करता पळय तो, ती तितली तेच्या गरजेची ना म्हणना हांव, पूण तेज्यावन अदीक गरजेचें जावन आसा चालतें काम, शेतकामत्याचें काम, हारव्याचें काम. हें घोडे मनशां दोळ्या मुखार किरकोळ, पूण मनशा कोणाच्या दोळ्या मुखार आनी देवा मुखार मोलाचें आनी म्हत्वाचें. आनी देव पळयता आसतना आमचें मन कशें करता पळय तें उदार मनान करूंक आमी वावरे कसलें आमचें काम जावं. आमी जाणा दर पेटे मुखार इस्मॉल घालताले, डोनेशन्स घालताले, थोडे व्हडले बिजनेसमॅन येताले वर्साक एक पावट आनी भरपूर जोडू घालता ते दिश्टी पडटाले, फुडल्यान पेट आसताली ती घालता ते दिश्टी जेजूनय पडयले ते. आनी एक विधवा आयली आनी तिणें 2 आपल्या गांठीचे पयशे सोडून मोडीचे पयशे थोडे घातले. जेजू आपयता आपल्या सिसांक आनी सांगता सगल्यांनी पयशे घातल्या तेच्यावून चड ह्या दुबळेन पयशे चड घातले. कित्याक मेजप धा घडयेन व्हडले मेजप नासले, कार्ड जावन व्हडले हाडले, काडीच व्हडले हाडले. बाबडीनो बागेवन फ्रांसीस शेवेराक फुडें घालून आमी मागुया आमकांय कसलेंय मिसांव जावं, फादरीपणाचें जावं, माद्रीपणाचें जावं, मोटवाचें जावं, काजारी जावं, आंकवारपणाचें जावं, विधवेचें जावं, वो आपलें जिवीत देवाक भेटयलेलें जावं, सगलें काम उदार मनान करुया, खुशालकायेन करुया. आनी हे तरेन आमचें केदें काम पळय तें देव पळोवचोना, केद्या काळजान केलां तें पळयतलो आनी हेंच देवाक मान दितलें आनी आमकांच देवा मुखार अदीक श्रीमंत करतलें. बागेवन फ्रांसीस शेवेराचें खरें भक्त जावपाक आमी पावतले. हेंच भाग ह्या दिसांत आमकां मागुया.